नामनेची समाजसेविका सिस्टर मेरी जेनाचेर नावेली रोजरी चर्चीन निमणे संस्कार जाले। ती 75 वर्साचेर संवसाराक अंतरली। सिस्टर मेरी जेन 2015 सालान जेरुझलेम पावली। ती तिची लास्ट केप। आग्वाद, कोलवाळे करेक्शन होम आणि सडा सब जेलींतल्या कैद्यांक सुदारपाच्या वावरान सिस्टराचो मोठो हातभार आसा। Jesus has overcome and the grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead, and I will rise when he calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagle's wings. I knew her when she was very little. Yes. She wanted me to, I didn't want her to join the convent. So I would always cry and want to take her home when she was getting to be a nun. And I would cry and say, oh, sisters, I'll break a convent to her and send her home. Then that was her vocation. And today she's one of the nuns that has devoted her whole life to people. And we all love her. I used to work before beside in the hotels. And I would visit her almost every week, twice or thrice. And when we reached to Jerusalem and we had seen the gates of heaven, she held my hand and she said, Jesus, this is my last journey to Jerusalem. I'm at peace now. Mother Jane was a truly human being. She was very human at heart. भोणकुणींत आसात तांकां आपलेच भुरगे कशे आनी पूत कशे तिणें मानून घेतलेले. सो हें तिणें जेजूचें जिवीत खरेंच जेजून सांगलां तें उतरांनी हांव भोणकुणींत तुमी म्हाका भेट दिली. हे आतां सर्गींच्या राजान तर सर्गींचें राज तिका देवान दिलेंच. I will rise when he calls my name. No more sorrow, no more pain. दाबोळी विमानतळाचेर येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो पार्किंगाचो प्रस्न 25 एप्रिलाक सुट्टलो। दाबोळे एअरपोर्ट एडवायझरी कमिटीचो अध्यक्ष खासदार नरेंद्र सावयकार मिडियाकडेन उलयलो। सोमारा पर्यटन मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर विमानतळार नायट पार्किंग, वॉशरूम आणि बाकीच्या गरजेच्या गजालींचेर उपाय काडपाक बसका जातली। आयजूय तो इश्यू डिस्कस जाला। आयज मंडे टुरिझम मिनिस्टरा वांगडा आनी बाकी सगळ्या हेंच्या वांगडा ऑफिसर कन्सर्न ऑफिसरा वांगडा आयज मिटींग आसा की जेका एअरपोर्टाचे ऑथॉरिटी सुद्दां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे मनीस सुद्दां वचपाचे आसा आनी तातूंत हो जो पार्किंगाचो इश्यू कांय प्रमाणात येलो ब्लॅक टॅक्सीचो इश्यू आसा, बाकीचो इश्यू जो आसा त्या संबंदात डिस्कशन थंय जातलें। म्हाका विश्वास आसा की कितें आसा की कार पार्किंग हो जसो एअरपोर्टाचो एक विशय आसा तसोच आमचेच सगळे गोंयकार भाव आसात भितर। ताका लागून सगळ्यांनी एकदां कोऑर्डिनेटेड एक हें करून एप्रोच घेवन खरें म्हणजे जर हो प्रश्न जर सोडयत जाल्यार तो सुट्टलो आनी ताका लागून सोमारचें आय एम होपफूल की सोमाराची मिटींग जातली तातूंत एक कितें तरी डायरेक्शन हे सगळे इश्यू मेळटले। वॉशरूम जो जाय पळय वॉशरुमाचो इश्यू आमी डिस्कस केलो। इनफॅक्ट आयज अशें जालां की एअरपोर्ट नवो डायरेक्टर जो जॉयन जाला ताची आज पयलीच मिटींग आशिल्ली। सो ताका हे कांय इश्यूज थोडे जे आसात ते नवे आशिल्ले सो ताका हे सगळे इश्यूज ब्रीफ केल्ले आसात, ताका सांगलां आनी इज क्वायट अवेर आनी म्हाका दिसता की आनी कांय दिसा भितर हो इश्यू जो आसा तो सॉर्ट आउट जातलो। नायट पार्किंगाचो आत्तां उलयलो न्ही, नायट पार्किंग खातीर कांय जे एक्सपान्शनाचे इश्यू आसा ते जमीन ताब्यान घेवपाचे एक्विजिशन जर करीत जाल्यार ते सगळें करपाक मेळटा असो जो इश्यू आसा तो सगळो इश्यू जाता। कुमारजुव्याक गवंडाळे पुलाचे 24 एप्रिलाक उक्तावण जाता। पुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार येतलो। ह्या पुलावेल्यान 6 टायरांच्या गाडयांक वचपाक बंदी आसा म्हूण GSIDCचो अध्यक्ष प्रमोद सावंत उलयलो। पुला खातीर गेल्ले जमनीचो मोबदलो शेतकारांक दिवपाचें थारला। शेतकारांनी सगळे डॉक्युमेंट दिले काय तो तांकां मेळटलो। कुंभारजुवा गवंडाळे आणि कुंभारजुवा ओके 24 तारखे दीस सकाळी 9 वरांचेर हो ब्रिज आमी इनॉग्रेट करता। ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, गोयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक हे ह्या कार्यक्रमाक प्रेझेंट आसतले। हे टोटली 2 ब्रिज आसा। एक पयलो गवंडाळे
आणि दुसरो जो आसा हो कुंभारजुआ ब्रिज म्हणजे त्या ब्रिजा पुरते अप्रोच रोड सगळे कंप्लीट जाल्ले आसा तरी अजूनही त्याचे काम सुरू आसा लायटनिंग उरला कारण खूप लॉंग पेंडिंग आशिल्लो बट तो ब्रिज जो आसा हो फक्त 4 व्हीलर आणि 2 व्हीलर्स हांच्या खातीरच ओपन करतले 6 व्हीलरा खातीर ओपन करचे ना हे अंतर जे आसा हे पणजेच्यान सांखळे पर्यंत 5 किलोमीटर डिस्टन्स कमी जाता शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो विषय आसा ऑलरेडी तांचे लिस्ट बीन आमी रेडी केला तांचे काही फक्त तेंच्यांनी डॉक्युमेंट सबमीट करूंक नाशिल्ले म्हणून तांचे हे जे आसा पळय न्हू हे सबमीट करूं ना तांच्यांनी अप्रोच रोड मागला ओके आपल्या खातीर दिवचो म्हणून तेजो आमी ऑलरेडी तेजो सर्वे केला कारण कुंभारजुव्याचे जर आसत त्या ब्रिजाचेर येतले रावले तरी तांकां माशेलान वयचें पडटा कारण तेन्ना तेजें प्लॅनिंगूच जावंक नाशिल्लें ताज्या खातीर सेपरेटली तांकां स्लीप रोड जो एप्रोच टू द कुंभारजुवा विलेज तेजो आमी ऑलरेडी सर्वे चालू केला गांवान वचपाचो. कळंगूटचो आमदार मायकल दादागिरी करता ला कलिप्सो हॉटेलाच्या पात्रावाक ताणें खंय मारबडे केल्या आमदारान रेस्पेद वगडायला म्हूण सरपंच जोसेफ सिक्वेराचो आरोप आमदार मायकल म्हणटा विरोधक फक्त राजकारण करतात ताका खंय फक्त मतदारसंघातले कामाचे पडला. आमचे MLA he has lost his credibility, he has lost his respect, he has lost everything because he takes the law in his own hands. Talking about La Calypso as of now, त्या ओनराक तेणे भायर काढलो तिथं माझ्या कडेन फोटोग्राफ्स एविडन्स हा भायर काढलो ताणें ओडून कित्याक तो आपूण दुर्गाच्या कुशीक रावलोलो तूं मोडूं नाका म्हणून ताणें ताका भायर काडलो ओडून तेजी 2 थापटां मारली फोटोग्राफ एविडन्स आसा. He has lost his senses in the village of Kalagod just because he is being given the PDA chairman. आणि जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट करता आसतना आमकां गव्हर्मेंटान सेक्शन 144 लायिल्लें आनी जेन्ना 3 टायर आमी कालागूट 3 टायर बस बे करून फुटपाथ घातली आमकां मदेंच सेक्शन 144 लायिल्लें तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पर्रीकर तो सायटीर येयलो आनी तेणें हें सेक्शन 144 लायिल्लें कित्याक की सांगोन की तुमी डेव्हलपमेंट करूंक जायना म्हणून आनी त्या पासत जे आमचें काम तें तशेंच उरलें. कांयच आडावंक ना कोणाचेंच काम जे तेणे इलिगॅलिटीज केले ते आडायले आमी तुवें ब्लेटंटली वचोन म्हणूंक जायना की हांव 15 मीटर रोड करता कालांगूट रेडोंडा सर्कल टू बागा यू कॅनॉट डेव्हलप 15 मीटर रोड. The road itself which is shown on the regional plan is 15 meter. See at Parra to Mapsa road हायन केला तर प्लेन सारको थिंगा ते पंचायत तेन्ना कोत्ताली सेक्शन 144 लागलेले पळय तेन्ना तेणी लोकांची शॉपां मोडली तेणी लोकांचे प्रॉपर्टीन एन्क्रोचमेंट केले आमी तसले करूंक दिवचे ना. एव्हरी MLA इज बॅड. कोंगोटचो जो आमदार जिकोन येता तो बॅड. पयले जिकोवपाक हेच वावुरता दुसऱ्याक उडोवपाक हिंगा पार्टी बिर्टी तेंकां काय लागना ते इंडिव्हिज्युअलाक उडोवपाक दुसऱ्या आमदाराक जिकोन हाडटा मनशाक जिखले उपरांत तेका कसो काबार करपाचो ते प्लॅनिंग स्टार्ट जाता. सो आमी हे 4 वर्सांक कितें केलां पळय ते लोकांनी पळयलां आमकां सांगपाची गरज ना. घेऊया एक विराम.